आयान मंगलदास भटाक 2022च्या चाफ्रा दिकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्तीन पयले इनाम फावो जाला. मंगळुरान दर वर्सा कविता ट्रस्ट ही संस्था कविता फेस्ट ही खाशेली सर्त आयोजित करता. गोंय, केरळ, मुंबय, कर्नाटकाचे तशेंच विदेशांतले लेगीत कोंकणी प्रतिनिधी ह्या फेस्ताक वांटेकार जातात. 15 वर्सांच्या वयोगटान आयान मंगलदास भट ह्या गोंयच्या भुरग्याक मंगळुरांत जाल्ल्या कविता सर्तींत पयले इनाम फावो जाला. ह्या सर्तींत ताणें कवी रमेश घाडी हांची आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे ही कविता सादर केली. म्हाका नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनान वचून खूब बरें दिसलें. मंगळुरान वचून म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें. कविता ट्रस्ट म्हाका खूब आवडलें. कोंकणी केंद्र म्हाका खूब आवडलें. आनी रमेश गाडीची हांवें कविता गोंयची माती ही केल्ली. तांकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. फातोडेचेर सपनांत येता शेतान माड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. गोट्या फाटले तोंडा फुडें घरा म्हाका आपयता. गोट्या फाटले तोंडा फुडें घरा म्हाका आपयता. किरकिऱ्याचे मस्ते पोर झिमींतल्यान जागयता. नदरे मुखार नेमान येता पंगाराचे झाड गे. नदरे मुखार नेमान येता पंगाराचे झाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. घरच्या शिरब्या हळसाण्याचे सांबार गे दिसता खायन. घरच्या शिरब्या हळसाण्याचे सांबार गे दिसता खायन. दात्यार बसून पोन्न मुव्यो तुझे वांगडा दिसता गायन. पुरसात वचून म्हाका धाडू मस्का सांगू